गोंयकारांक गोंयान नोकरी मेळना म्हूण शिकिल्ले भुरगे बेकार आसात। गोंयान उद्देग करपा खातीर इन्व्हेस्टमेंट करून गोंयच्या उद्देग खात्यांकडल्यान सबसिडी घेतात, मात नोकरी गोंया भायल्यांक दितात। गोंयान गोंयकारांकच नोकरी मेळची म्हूण आवाज जावपाक लागला। बुधवारा एग्रेसिव्ह गोवन्स बावट्या सकयल कांय तरणाटे आनी बिगर सरकारी संस्थांनी वेर्णा औद्योगीक वसाहतीन मोर्चा काडलो। पुलिशेन तांकां आडायले। Pharmaceutical company. So we are now gathered here to take a morcha to the company, but the police officer present here has requested us that not to take the morcha because of the election code of conduct. We have agreed. We are very law abiding because अजून आमच्या हातान control आसा. So we have decided to send a delegation which will meet the management of CIPLA, express a concern, give them a memorandum, and we will come back. We will wait, we will give them some time. In that time frame, if CIPLA does not revert back with satisfactory solution, where they are not supposed to retrench or dismiss the local workers, we will watch and wait. We are also doing an investigation on other pharmaceutical companies. To name one company, Lupin, which is a famous world giant in pharmaceutical world. थंय हात दुबोरपासून गोंयकार ना थंय. They are using all our resources. So we are just hinting. We will be going after all companies to ensure no injustice is done to the youth of Goa. विजय सरदेसाय सरकारान उपमुख्यमंत्री आसा, आमदार न्ही। तांणी जें कितें चलयलां तें मतांचें राजकारण। गोंय फॉरवर्डच्या युथांक रस्त्याचेर देंवोवपाची नाटकां सरदेसायन करची न्ही। सरकारान तांकां म्हत्व ना जाल्यार कसलो उपमुख्यमंत्री तो, असो प्रश्न कॅप्टन विर्यातोन केला। विजयान राज्यपालाक मेळपा खातीर धाडिल्लें ताचें नेतृत्व कोण करतालो, तो गोंयकार, असोय प्रश्न विर्यातोन केला। It's just vote bank politics. The deputy chief minister, when he said I will weaponize the youth, we were the first Goincha Awaz who told that there should be a police complaint filed against the deputy chief minister. तो फक्त वोटांक करता. And the delegation which went to governor to give that memorandum, who was the person heading that delegation? गोंयकार पण उलयता तो, he was an outsider. That Vijay Sardesai doesn't understand. He's talking of गोंयकार पण, Goa and Goans आणि कितें, and the fellow who was heading that delegation was an outsider. गोंयान गोंया भायल्यांक हाडपा खातीर प्रादेशीक आराखड्याक मान्यताय सरदेसायनच दिल्या आनी गोंयान जमनी घेवपी भायल्यांक गोंयान हाडून नोकरी दितात, असो आरोप विर्यातोन केला। About गोंयकारपण and skill and all, जाल्यार वो रिजनल प्लॅन कोणें केलो पास? इट वॉज विजय सरदेसाय. सगळे भायल्यांक हाडपाक गोंयकारां कडेन घेवंक जायना जमीन. इट्स ओनली दीस पीपल फ्रॉम दोज प्लेन, दोज पीपल आर कमिंग, दे आर managing these companies, bringing their own people from their state, buying the land which Goans cannot afford, आणि गोंयकारपण खंय उरला? सरकारान गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळटले म्हूण आश्वासनां दाखोवन प्रकल्प गोंयान हाडचे परस पयलीं आसात तेच नोकरे गोंयकारांक दिवचे आनी मागीर नवे प्रकल्प हाडचे, अशें रामा काणकोणकार उलयलो। आमचो लीडर प्रमोद सावंत डायरेक्टली सांगता की वी आर गोइंग टू गिव यू एम्प्लॉयमेंट. सो तूं भायले स्टेटीन येवन सांगता, ऑफर करता, बाबा तुमकां आमी जॉब दितले म्हणून, आनी हांगासर गोंयान जे लोक भुरगे इतले शिकून घरा कडेन बेकार बशिल्ले आसा. सो इटसेल्फ द गव्हर्मेंट इज प्रमोटींग दॅट प्लीज कम इन गोवा, वी हॅव जॉब्स फॉर यू ऑल, बट वी डू नॉट हॅव जॉब्स फॉर द गोवन्स. सेकंड थिंग, हालींच तुमी पळयलां आसतलें की IT पार्काचो बद्दल चिंबल की इतलो प्रमोशन जालें की एम्प्लॉयमेंट मेळटलें, भुरग्यांक जॉब लागतले सगळें. अरे जॉब जे आसा ते तरी दी पयलीं. तूं लोकांक बेश्टे कमिटमेंट करूंक सोदता IT सेक्टराचें. इनफॅक्ट दे आर जस्ट ट्रायंग टू फूल एवरी गोवन ऑन द बेजीस ऑफ दी टेक्नॉलॉजी. एक बरी बरी नांवां काडटा ते IT पार्क येतले, हे पार्क येतले, ते पार्क येतले, पूण एक्चुअल ग्रावंड रियलिटी तशी ना. मुद्दम पळयल्यार तुमी 2 वर्सां पयलीं ट्रेनिंग स्कील डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग आणि एम्प्लॉयमेंटाची एक मीटिंग ऑर्गनायज केली मिस्टर विजय सरदेसायन. 600 लोक आयिल्ले. आय वूड लायक टू आस्क फ्रॉम दी 600 पीपल हाव मेनी पीपल गॉट एम्प्लॉयमेंट ओवर हियर. म्हणल्यार फक्त प्रोग्राम करप, फोटो मारप, मिडियाक दिवप, मिडियाक परचेप करप आनी दाखोवप की बाबा सगळें सारकें चल्लेलें आसा, एवरीथींग इज गोईंग ऑल वेल, ऑल इज वेल म्हणटा ते. पण रियल फॅक्ट सांगता, गोंयकारांक हांगासर शिक्षण घेवन सुद्दां हांगासर घरा कडेन बसचें पडलां. वी आर टेलिंग वन थिंग,
I will thank the aggressive Goans who have taken this responsibility. Our support from all of Goa will be definitely there. आणि आम्ही प्रत्येक जसे कॅप्टन विजयातून सांगले की प्रत्येक कंपनीन कितले भुरगे आसा आणि कितले भुरगे गोंयकार आसा हे इन्फॉर्मेशन काढून फुडलो प्रोसिजर आणि फुडले कितें करपाक जाय पळय ते आमी फुडें मेळून डिसिजन्स घेतले.